एसजीपीडीए मार्केटा भायर बेकायदेशीरपणान नुस्तें विकप्यां कडल्यान मडगांव पालिकेन नुस्तें जप्त केलें. भायल्या लोकां कडल्यान बेकायदेशीरपणान नुस्तें विकता म्हूण नदरेक येतकर पालिकेन ही चवकशी केली. मडगांव पालिकेन सुमार 10,000 किलो नुस्तें जप्त केलें अशी म्हायती मेळटा. आज बरें केलें म्हूण कामराज देव बरें कर म्हणटा आनी थँक्यू तुमकां आमच्या भावांक कित्याक तुवें आमगे उतरां रेस्पेक्ट दिलो आनी अशें करून तुमी करचें सदांच हेच भाशेन करचें. एक दीस कोण 2 दीस कोण फाटीं सरनाका आनी आमी तुमकां सपोर्ट कोत्ताय बाबा. आनी आमच्या हाटल्यान तुमच्या हाटल्यान आमी सोगले कितें जालें आमी तुमच्या हाडल्यार धांवडत येताय. बायल बी तुमच्या हांगा रोयताय जाल्यार आमी बायल येताय. रेट घेतलेली सकाळ रेडी आमकां कांय जनपद तितली मेळोना. आतां सांजची आमी रेट मारून जायत नुस्तें धरलें. लोक सायडीन विकताले आनी थोडे सायडीन कोणशान मारून बॉक्स दवरलीं. ती बॉक्स आमकां गाडयेन घाले थोडे बहुत ती कुसलें सारकें नुस्तें आनी ते हावपा सारकें ना. ते आमकां सोंसड्या हे जोडितले ते हावपा आनी आसता तेन्ना आनी मनशांनी हावपा नुस्तें ना. कोण लोक गोंयकार न्हू हे सगळे मायग्रंट्स ते. आणि ड्रायव्ह आता कंटिन्यू उरतली. ड्रायव्ह कंटिन्यू उरतली डेली. सॅटर्डे आयले हय संडे बी आसतले. संडे बी आसतले मंडे कंटिन्यू आसतले आमची ड्रायव्ह. शिवन ऑर्डर दिला तुमकां. हय शिवन सांगला आमकां तुमी कंटिन्यूस हे कंप्लेनूय येयल्ली आसा आमकां. ना लोकूय फाटीं एक एक्सिडेंट पासून जालो हिंगा. हय हय ताका लागून आमी तो ड्रायव्ह चालू दवरतले आनी रातली ट्राय करतले ते बंद करपाक. आज कितू सुमार नुस्तें हांवें गेले तुमी. रातली एटलीस्ट 10,000 तो आसतले न्हू रे. 10,000 तो आसतले.